गोंय विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन हे 18 जुलैच्यान सुरू जाता ते 7 ऑगस्ट पर्यंत चलतले. असे 15 दिसाचे सिटिंग्स जे आसा ह्या अधिवेशनान आमी ठरयल्ले आसा. हाज्या खातीर तारांक स्टार प्रश्न जे आसा 637 आयिल्ले आसा. अतारांकीत अनस्टार प्रश्न 1083. ऑल टुगेदर 1720 क्वेश्चन्स हे सगळ्या आमदारांनी ह्या अधिवेशना खातीर विचारलेले आसा. हितूंतले ऑलमोस्ट 80% प्रश्न जे आसा हे आमकां ऑनलायन आयल्या फर्स्ट टायम, आनी 20% जे क्वेश्चन्स आसा ते तेंच्यांनी बरोवन घातलेले आसा. ह्यातूंतल्यान दर हेच्या प्रमाणे सकाळचो प्रश्न घेतले वयतले. पयल्या 2 दिसांक राज्यपालाच्या अभिभाशणाचेर डिस्कशन्स आसतले. दुसऱ्या 2 दिसांक बजेटाचेर डिस्कशन्स आसतले सगळ्या आमदारां खातीर. आनी ताज्या उपरांतचे सगळे उरलेले दीस जे आसा, शुक्रार हो प्रायवेट मेंबर्स डे तसोच उरतलो. आनी बाकीचे सगळे जे दीस आसा त्या दिसा डिमांड्साचेर उलोवप जातलें. प्रत्येक खात्याचे जे डिमांड्स आसा ताचेर सगळ्या आमदारांक उलोवपाक मेळटलें. हे फावटी शुक्रारूय बी आमी डिमांड्सा खातीर, म्हणजे प्रायवेट मेंबर डे आसुनूय बी थोडो वेळ हो शुक्राराचो सुद्दां डिमांड्सा खातीर घेतलेलो आसा. कारण 15 दिसांनी ही असेंब्ली कवरअप करपाचें आसल्या कारणान फ्रायडेचो दीस सुद्दां हो डिमांड्साचेर उलोवपा खातीर घेतलेलो आसा. हे फावटी आमी म्हटलां की पूर्णता पेपरलेस. पयलीं तरी थोड्या प्रमाणात पेपरचे दिले वयतले. ताच्या खातीर बरी गजाल दिसता की स्वता सगळे आमदार प्लस तेंचे PS येवन तेंच्यांनी ट्रेनिंग घेतली. आनी ताज्या उपरांत कोणीच डिमांड करूंक ना की आपल्याक म्हणजे रायटिंगान दी किंवा थंयसर दी. फक्त प्रेस मिडियाचीच हांवें जी मिटींग घेतली तितून तांचेंच म्हणणें आशिल्लें की तुमी सेट दिवचें म्हणून आमकां. जेन्ना आमी पेपरलेस म्हणटा, आमी सेट आमदारांकूच दिना जाल्यार पेपरवाल्यांक तरी कित्याक दिवपाक जाय. म्हाका दिसता तुमच्या सगळ्यांनी सहकार्य करचें की विदावट आमी जशें म्हणटा की ई असेंब्ली वयल्यानूच तुमी बी ताजी आन्सर सगळी जी आसा ही डावनलोड करून घेवची. म्हणजे मिटिंगेन तसो डिमांड तेंचोच आयिल्लो खरो, पण आमी तांकां सांगलें कारण आमी जेन्ना खुद्द जो विचारता क्वेश्चन जो आमदार विचारता ताका सुद्दां ऑन पेपर आमी आन्सर दिवचे ना. उपरांत तेणी आपलो लॅपटॉपा वयल्यान थंयसर आन्सर पळोवचें. फक्त तुमकां वेल इन एडवान्स म्हणटा तशें 1 वर पयलीं ज्या पद्दतीन तुमकां जे सेट मेळटाले तशेंच 1 वर पयलीं तुमकां हांगासर सकयल जो आमचो प्रेस रूम आसा तितूंतल्यान ते क्वेश्चन्सांनी ते अवेलेबल जातले. ताजी सेक्रेसी ज्या पद्दतीन तुमी मेंटेन करता 11:30 पर्यंत ती करप अत्यंत गरजेचें आसा.